न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां येवकार। दर दिसा घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दितात। सध्या देशांत पहलगामात जाल्ल्या दहशतवादी हल्ल्याक लागून तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। ह्या विशींचीच अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेशा कडेन। मंगळारा पहलगाम जम्मू काश्मीराच्या पहलगाम वाठारात जी आतंकवादी हल्लो जाल्लो त्याच्या उपरांत भारतान कांय निर्णय घेतले। तशेंच आता निर्णय पाकिस्तानान घेतलेले आसा। तांच्यांनी वट्टच्या 5 निर्णय घेतले। ते म्हळ्यार भारतीयांचो तांच्यांनी विजा आसा तो रद्द केला। पाकिस्ताना भायर वचपाक 48 वरांची जी आहा ती मुजत दिल्ली आसा। इस्लामाबादांतल्या भारतीय अधिकाऱ्यांक देश सोडपाक 30 एप्रील मेरेन तांच्यांनी मुजत दिल्ली आसा। तिसरी म्हटल्यार अपडेट आहा ती भारतीय विमान कंपनी खातीर पाकिस्तानाच्या हवाई वाठारांत वचपाक मनाय आसा। तशेंच भारता कडलो तांच्यांनी भारता कडलो तो वेपार संबंद आहा तो बंद केलेलो आसा। आनीक चौथी म्हणल्यार सिंधू वॉटर स्ट्रायक पाकिस्तानान न्हयकारला। तशेंच वाघा शीम ताकतिकेन बंद केल्या। हे तांच्यांनी निर्णय घेतलेले आसा। आनी जो सिंधू जल समझोता रद्द केल्यार झुजाक आमंत्रण दिवपाचो प्रकार आसतलो अशी शिटकावणी पाकिस्तानान दिल्लेली आसा। आनी दुसरी बातमी जी म्हणल्यार सद्याक जो कोंकणी मराठीचो वाद आसा तो परतून पेटला। ह्या वादाक आसा ते नवे वळण आयलेले आसा। आनी कोंकणी लेखक जो प्रकाश नायक आहा तांणी एक आपल्या फेसबूक पेजीचेर एक पोस्ट केलो तो म्हळ्यार जांकां मराठी जाय तांणी खोशयेन महाराष्ट्रान वचचें असो ह्यो पोस्ट आहा। आनी ह्या पोस्टा आड म्हाड्डोळ पुलिसेंत मधू घोडकिरेकरान कागाळ दाखल केल्ली आनी ह्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो आसा। हे विशीं जो प्रकाश नायक लेखक आसा तांच्यांनी प्रतिक्रिया दिली आसा ती तुमी 7 वरांच्या बुलेटिनाक पळयात। तशेंच जम्मू काश्मीरच्या हल्ल्यांतले आनी एक अपडेट ती म्हळ्यार आमचो जो भारताचो गृहमंत्री अमित शाह हांणी राज्यांतल्या सगळ्या जे मंत्री मुख्यमंत्री तांचेर तो फोनाचेर उलयला आनी राज्यान जे पाकिस्तानी आसा तांचो सोद घेवन तांकां बेगोबेग तांच्या राज्यांत परत धाडपाचे निर्देश दिलेले आसा। तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। तर आतांच्या घडीची व्हडली बातमी म्हळ्यार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जो आसा तांणी सगळे मुख्यमंत्र्यां कडेन संपर्क साधून दर एका राज्यांत पाकिस्तानी जे राबितो करून आसा तांकां परत देशांत धाडपाचे पाकिस्तानात धाडपाचो निर्देश दिल्लो आसा। तर पहलगामाचीच फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज अँकर संजना कडेन। भारत पाकिस्तान सध्या तणाव फाटभुंयेर LOC म्हणल्यार नियंत्रण रेषेर पाकिस्ताना वतीन गोळीबार सध्या चालू आसा। आनी देवा कृपेन हातूंत सध्या तरी जिवीतहानी कांय जावंक ना। आनी मजगती पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतीय लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी सध्या श्रीनगरांत पाविल्ले आसा। आनी ते काश्मीर देंगणांत तैनात आशिल्ल्या लश्कराच्या वरिश्ठ कमांडर्स तशेंच हेर सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांक ते मेळ्ळा आनी तांच्यांनी सद्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचो आढावो घेतलो। सध्या नियंत्रण रेषेर पाकिस्तानी लष्करा कडल्यान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करपाचे यत्न सुरू आसात। तर ह्या विशींचो अपडेट आमी तुमकां दित रावतले। आता परत गोंयांत येवया आनी गोंयच्यो घडामोडी जाणून घेवया। गोंयांत सध्या FDA जी आसा ती एक्शन मोडात आसा। नेमके आयज कितें जालें किंवा काल तांणी खंय खंय रेड घाली ह्या विशीं जाणून घेवया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडल्यान। अन्न आनी वखदां प्रशासनान पेडणे आनी बार्देस म्हालांतल्या कांय आस्थापनांचेर धाड घातली। तातूंतल्यान 3 जी आस्थापनां ती बंद केल्ली आसा। आनी तशेंच तितून जे एकल्याचो जो रेस्टॉरंटाचो परवानो आसलो तो जे फेक आशिल्लो ताका लागून तो परवानो
लागून ताका 30,000चो दंड दिल्लो आसा आनी थंय ते रेस्टॉरंट आहा ते बी बंद केलेले आसा. ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय तर थंय दुसरी जी बातमी म्हणजे गोंयांत चोरयेच्यो ज्यो घडणुको तो वाडत आसा. सांखळी जे बाजारान सांखळी बाजारान घरांत एक चोरी जाली. हेजो त्या घरांत कोणूच रावनाशिल्लो. हो जो फायदो त्या चोरांनी घेवन ती चोरी केली आसा. सुमार त्या घरांतले 1 लाख रुपया तो फारयलेलो आसा. आनी जेन्ना ही जी घडणूक जी रातची घडली आनी आयज उक्ताडार आयली आसा. सो सद्या हेजो तपास आतां सुरू आसा. आतां तिसरी जी बातमी म्हणजे राज्यांत आपत्ती वेवस्थापनाच्या अंतर्गत वेगवेगळे आपत्ती वेळ कशें कितें करपाचें त्या लागून मॉक ड्रील हेजे आयज जाल्लेलें आसा. ताका लागून हेजे सक्सेसफूल जाला आसा. ही जी बातमी तुवें 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर राज्यात सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. ऐश्वर्यान सांगिल्ले प्रमाण सांखळी एका घरात चोरी जाल्ली आसा. तशेंच काल काणका म्हापशा एका चलयेचें अपहरण करून व्हरपाची घडणूक घडली. ह्या विशींची अदीक म्हायती जी आसा ती आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडल्यान जाणून घेवया. काल राती म्हापशा कणका वाठारांत एका अनवळख्या मनशान 6 वर्साच्या सान चलयेचें अपहरण करपाचो यत्न केलो. मात ताका जेन्ना त्या ल्हान भुरग्याक घेवन वयताना तांणी मोठ्यान रडपाचो आवाज रडिल्ल्यान लोकां थंय त्या चलयेचो बापूय तशेंच लोक एकठांय जाले आनी ताचो अपहरण करपाचो यत्न फसलेलो आसा. तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार दावकोण वाठारांत दुधसागर न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ल्या वास्कोच्या अनिल बाळेगाळ ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सद्या सापडिल्ली आसा. आयज सकाळी कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान ताची कूड भायर काडली. देखून काल बिरेस्तारा सांजे दुधसागर न्हंयत न्हांवपाक गेल्ले कडेन अनिल हो बेपत्ता जाल्लो. तशेंच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार फॅक्टरींनी भायल्या कामगारांनी कब्जो केल्ल्यान गोंयच्या बायलांक काम मेळना. तशेंच बशींनी बिगर गोंयकारांचे गर्देक लागून गोंयच्या बायलांची छळणूक जाता. तशेंच थळाव्या लोकांकूय बशींनी परस त्रास जाता. ताका लागून बायलांनी एकठांय येवन बदल हाडचे अशें रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या वुमन विंगान आवाहन केल्लें आसा. ह्यो सविस्तर बातम्यो तिनूय सातवाराचेर पळयात. ह्यो तशेंच आनीकूय म्हत्वाच्यो घडामोडी ज्यो आसा त्यो तुमकां सविस्तर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 आमचे लायव्ह आसता. थंय बी तुमकां गोंयच्यो तशेंच देशभरांतल्यो हेर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.